पंचायत लेवलाक वचप आपल्या स्वताच्या पैशांचे आपले रीण काढून केल्ल्या घराक जेन्ना हात घातलो आणि जेन्ना खंय तरी हे मानसीक त्रास येले ते त्रास सहन करपाक तांकां खूबशे त्रास जाताले. कारण घर बांदता आसतना रीण काडप आसता, कितें जाणट्यांचे भांगर आसूं जावं जमीन विकूं हें करून करता आसतना सुद्दां जेन्ना कायद्याच्या दृश्टीन ओनरशिपीच्या दृश्टीन खंय तरी अडचणी तयार जातात आणि ह्या खातीर कायद्यान सोपस्कार करून गावनासतना घराक हात घालचो पडटा आणि घातल्या उपरांत जेन्ना हे सहन करता हे सगळ्यात मोठे जे संबंध गोंयांक जी जाय आसले ही आयज आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि स्पेशली आमचे संदीप जॅकीस जे सदांच कितकेशेच म्हयने तेजेर अभ्यास करून तयार केल्ले आहा तेन्ना हांव आमच्या लोकां वरवीं देवा कडेन मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंताक बऱ्यांचे बरें आयुष्य दिवचे आरोग्य दिवचे आणि अशीच जे आपल्या कालावधीक जी लोकां खातीर सेवा केली लोकां खातीर प्रत्येक घरान आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे तेंच्यांनी हे करपाक जी सुरू केल्या हेका तुम्ही आणि आमी सगळ्यांनी हातभार दिवपाक. This scheme was born from a simple but powerful idea that every deserving family should have the security of a home and the peace of mind that comes with legal recognition. Today's distribution of sanads and ownership rights certificate is not just an administrative process. It is an important step towards providing legal security and recognition to beneficiaries and their families. जो पैसेकार असा तो बऱ्या तरेचे डेव्हलप प्लॉट घेता आणि घर बांधता, पण बारीक मनीस जो असा तो आपल्याच जाग्यान बारीकशा घर बांधता. कोण कॉम्युनिटी नदीन घर बांधता, कोण 20 पॉइंट प्रोग्रामान घर बांधता, कोण सरकारी जाग्यान बांधता, कोण हाऊसिंग बोर्डाच्या जाग्यान बांधता. आणि हे सगळे बांधतकच सुद्धा बदल भितर सरतकच म्हाका आमचो तलाट्यान सांगलें की सर पिर्णा गांवचे 4 नांवां आसात म्हूण. हांवें पळयलीं नांवां आणि पळयतकच म्हाकाय खूब बरें दिसलें. कारण हांवें पळयता 1991 हांव सरपंच आशिल्लो. त्या वेळाचेर हांव तें काम करपाक शकलो ना. मागीर हांव आमदार जालो जाल्यारूय करपाक शकलो ना. पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या तकलेंच्या जी येवजण आयली त्या मनशान ती जस्टीस मेळिल्ली आसा. दिस गव्हर्नमेंट वॉक्स द टॉक हे हातून दाखोवन दिल्लें आसा. आणि हे सरकार दिता आसतना जात पात भेदभाव खंयच केल्ले ना. खूप जाणांक दिसता एक थोड्या कम्युनिटींक की हे सरकार आमचे काय आमचे न्हय काय म्हणून. आणि म्हाका हांगा सांगन दिसता की मुख्यमंत्र्यान जेन्नाच सेपरेशन ऑफ आयडियाज केले ना सगळ्यांक बरोबर गोंय कशें व्हरपा जाय त्या विचारधारान केले. आणि आज जेन्ना सनद दिता सुद्धा आसतना सगळ्यांक सनद मेळपाक कशी हालचाल करपाक जाय त्या विचारान तांणी पावलां फुडें काडली. की हे बिल जेन्ना आमचे बाबूश मनसरान मुख्यमंत्र्यान जेन्ना हावजान हाडलें ऑपोजिशन जितल्यो पार्ट्यो आसात ते सकयल आयले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एकट्यान तरी ते बिलूच बीन उडयले. जे आज विविध तुमकां दिशाभूल करूंक सोदता पार्ट्यो त्योच पार्ट्यांनी तुमकां हक्क मेळचो न्हय तुमचे तांगडी तलवार जन्मभर उडची ह्याच विचारान तांणी ते राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो. पूण मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ते न आयकता पुढे आम्ही वचून ते बिल पास करून घेतले आणि ते बिल पास करून गेले ताज्यो स्किमी आयल्यो त्या स्किमीचे लाभार्थी तुम्ही आज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी पण ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आणि जुने घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार ते बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आणि मागीर कित्याक तर ते सरकार कोणाक जाय तर मागीर ते अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपले घर रिपेर करूंक मेळना बांदूंक मेळना मागीर कितें. ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आणि ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकांकडे सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून असं आता येतलेच भोवपाक येतले सांगपाक येतले ते हय सालसेतीतली घरां आमी रेग्युलरायज करता आमी ना म्हणूंक ना. रोहन सारखे सांगले पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें तांच्याय मतदारसंघात त्यो दिल्या. हांव परत सांगता आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक न्हय आणि सगळ्या जातीच्या आणि सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या आणि ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या. हांव परत सांगता अरे मोर देन 95% जे आसा पळय न्हू कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो कोण तरी मुनकारियल जागेत आसतलो कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो कोणी तरी आपूण ओन जागा घेता 300 स्क्वेअर मीटर आणि थंय घर बांदला 20 पॉइंटात कोणाक तरी जागा दिल्ली तितून घर बांदला. रेव्हेन्यू लँडात कोणी तरी त्यांना बांदला 40 वर्साच्या पयलीं 1950 केन्ना तरी बांदला घर म्हणून ते रेग्युलरायज करूंक नाका.
ते घर कायदेशीर जावपा नाका, कितलेचीच टांगती तलवार दवरतले म्हणून म्हजें घर ही स्कीम. आणि ताकाच लागून म्हजें घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताचेर खूब विचार करून आता कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय तोय म्हाका खबर आहा. थोड्या दिसांनी त्याचें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक येवनी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना ताच्या फाटल्यान कोण आहा पळय तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. त्या ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू ते सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार ते दुखता तुमच्या पोटान. अरे कोमुजातीच्या जागेनी घरां बांदली कोणी आमी बांदना म्हणून सांगलेली सरकारान आनी आमी आसतना बांदल्या. अडोवपाची आसली तेन्ना बांदून दिवपाची न्हू. ते बांदचे नासले लोक. ते बाबडे खंय तरी जागो कितें तरी विकत मेळटलो आपल्या जागेन बांदतले आसले. तेन्ना कोणी तरी कितें तरी घेतला आसतलें. हांव म्हणटा घेवंक नाय जर आसत आतां कोमुजातीचे पयशे दिता न्ही आमी. ते लोक दिना जाल्यार आमी लोकां कडल्यान घेता आनी कोमुजातीच्या अकाउंटाचेर भरता. आमी फुकट दिना. आमी सरकाराचोय जागो कोणाकूच आमी फुकट दिना. तेन्ना ते रेट 100 रुपया आसतो. 100 रुपया प्रमाणे तेजो 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे आमी घेता आनी तुमच्या अकाउंटाचेर दिता. म्हणून हांव कोमुजातवाल्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता. थोड्या कोमुजातवाल्यांनी एनओसी दिली हांव तेंचें खरोखरच अभिनंदन करता. तेंच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन बांदल्या तेंच्यांनी. पण उरलेल्यांकूय बी हांव रिक्वेस्ट करता म्हजे कोणा कडेन वायटपण ना. अरे पण ज्यांच्यांनी घरां बांदल्या तेन्ना तुमची कोमुजात कमिटी आसली तेन्ना तुमच्या कोमुजात कमिटीन तेका एक तर बांदूंक दिवंक जायना आसलें. आनी जर बांदूंक दिला आसत जाल्यार रेटी प्रमाणे पयशे घेयात. फुकट दिवं नाकात. आमी खंयच फुकट दिया म्हणून पयशे आमी दिना. त्याच लोकां कडल्यान घेता. जेणी घर बांदला त्यांच्याच कडल्यान घेता. कारण त्यांचे घर मोडून उडोवच्या पेक्षा त्यांच्या कडल्यान पयशे घेवन त्यांचे रेग्युलरायज करप योग्य आसा. हांवें मॅटर कोर्टान आसा बट तरी सुद्दां आमी जाता तितके बेग आमी कोर्टान फायट करतले. आमी कायदेशीर फायट आमी विधानसभेत फायट केली. आता उरलेली फायट तुम्ही करपाक जाय त्यांच्या कडेन. हांव परत एकदा सांगता कारण आता येतले इलेक्शनाक ते तेन्ना सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा. अरे जर माझ्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना.